तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला ते कारण म्हटल्यार जीएमसींतलो मेडिसीन स्कॅम. आयज सगळे जाण जाणा जीएमसीन जेन्ना लोक वयता तेन्ना जीएमसीन कशे लोकांक त्रास जाता, कशे लोकांक वखदां दितात आनी वखदां बरयतात आनी ती वखदां फार्मासीन अवेलेबल नासता आनी ती वखदां मागीर भायर घेवची पडटा, वेलनसान घेवची पडटा. आयज खुबशे गरीब लोक, गरीब आमचे गोंयकार ते जीएमसीन वयतात गव्हर्मेंटाची हेल्थ कॅर फेसिलिटी घेवपाक, पूण थंय गेल्या उपरांत तांकां भायर वखदांक पयशे मोडचे पडटा. हो बीजेपी सरकार डबल इंजीन करून व्हडले गजाली आमकां सांगता की तेंच्यांनी गोंयांक लागून, गोंयच्या हेल्थ कॅराक लागून व्हडलें काम केलां म्हणून. विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हो व्हडलो बोवाळ मारून सांगत आसता की गोंयांत वर्ल्ड क्लास हेल्थ कॅर फेसिलिटी आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक सगळ्याक फुकट आमी दिता म्हणून. आयज जर आमी पळोवपाक गेले, जर वेलनेस फार्मासी जी आसा त्या फार्मासीन जर पळोवपाक गेले जाल्यार थंय सदांच गर्दी आसता. केन्नाय तूं वच, खंयच्याय टायमार वच, सदांच थंय गर्दी आसता. जी वखदां बरयतात ती वखदां त्या फार्मासीन थंय अवेलेबल आसना, ते हितून आमच्या जीएमसींतल्या हितून अवेलेबल आसना. तुमी पळोवपाक शकता ह्या फोटवान जीएमसीन कशी गर्दी आसा ती. आनी मेन म्हटल्यार जी जीएमसी जी बिलां आसा, जी बिलां आहा पळय वेलनेसाची, थंय जर पळयत जाल्यार तेंचो डिस्कावंट म्हणून हें आसा, डिस्कावंट म्हणून जो दिला तेंच्यांनी तो डिस्कावंट 0.02% डिस्कावंट दितात ते. हीच वेलनेस जर तूं दुसऱ्या कावंटरांचेर वयशीत, म्हणजे दुसऱ्या तेंच्या फार्मासीन वयशीत, आउटलेटान वयशीत, जर तूं पणजे वच, मेन सिटीन म्हापसा वच जाल्यार थंय तुका डिस्कावंट मेळटा. आनी ही वेलनेस सरकारान थंय तेका येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट दिवन, ह्या बीजेपी सरकारान, ह्या विश्वजीत राणे प्रमोद सावंतान तेका कॉन्ट्रॅक्ट दिवन आयज ही वेलनेस गोंयकारांक थंय लुटता. गोंयकारांक 0.02% डिस्कावंट दिता. जर ती फार्मासी दुसरे कडेन डिस्कावंट दिता, 10% डिस्कावंट दिता, जाल्यार हांगा कित्याक डिस्कावंट दिना? हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. तो 10% जो शेअर आसा, जो डिस्कावंट आसा, तो कोणाक वयता? हे 10% कोणाक वयता? एक्चुअली थंय चड हे मेळपाक जाय आसलें, चड डिस्कावंट मेळपाक जाय आसलो. कित्याक सगळे लोक, तुका लोकांक ऑप्शनूच नासता, लोक डायरेक्ट येता आनी ते वेलनेसान वयता. पयलीं वयतात ते वखदां बरोवन हाडटात, डॉक्टर बरोवन दितात, ते गेल्या उपरांत ते गव्हर्मेंटाच्या फार्मासीन वयतात, थंय 10 बरयलीं वखदां जाल्यार 4 वखदां मेळटा, 5 वखदां मेळटा, बाकीची वखदां मेळना, ती हाडपाक ते वेलनेसान येतात. आतां ही वेलनेस थंय कित्याक डिस्कावंट दिना हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. वेलनेस थंयच्या पेशंटांक, आनी जीएमसीन वचणारे चडशे पेशंट आसता, मॅक्झिमम ते गरीब आसता, तेंच्या कडेन पयशे नासता त्या गोंयकारां कडेन, जाल्यार तेंकां कित्याक डिस्कावंट मेळना हेची इन्क्वायरी ती जावपाक जाय. आतां नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग जो स्कॅम आमी आयज एक्सपोज करता तो म्हटल्यार, आयज जीएमसीन जर पळोवपाक गेले जाल्यार जीएमसी वखदांक लागून, टॅबलेट, इंजेक्शन्स कितें आहा पळय तेका लागून एन्युअल टेंडर फ्लोट करता आनी ते जाय आपणाक वखदां पळय ती मागयता. म्हणल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल एक टॅबलेट आसा, ती टॅबलेट आतां 1 वर्साक तेका कितली जाय तेंकां खबर आसता ऑलमोस्ट कितले लागता ते. सो त्या प्रमाणे ते एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट मागयतात, कॉन्ट्रॅक्टात टेंडर काडटात आनी मागीर बिड्स करतात. भितर बिडर आसता, L1, L2, L3 बिडर जे फायनल जाल्ले 3 जाण आसतात, जे लोअस्ट रेटी पासून ते चालू जाता. अशे 3 जाण ते फायनल जाता आनी 3 जाणां मागीर ते फायनल जावन कोण लोअस्ट आसा L1 तेका ते टेंडर काडून दिता आनी तेच्या कडल्यान वखदां घेता. आतां जीएमसीन चल्लां कितें? जीएमसीन जे NITचे टर्म्स आसा हे टर्म्स भायर मारून, NITचे जे शॉर्ट टेंडराचे जे टर्म्स आसा ते वायलेट करून हांगा 2 कंपनींक ते मॅक्झिमम शॉर्ट टेंडर दिता.
भितर पयली आसा ती ए फार्मा ट्रेड, दुसरी आसा ते आरव फार्मा. हे दोनूय भायले कंपनी, हे दोनूय भायल्या कंपनीक शॉर्ट टेंडराचेर एनआयटी टर्म्स वायलेट करून जीएमसी शॉर्ट टेंडर दिता. आता शॉर्ट टेंडर म्हटल्यार कितें, जेन्ना कसल्याय गुळयांची ना टॅबलेटींची गरज आसता, जेन्ना इमर्जन्सी आसता, अर्जंट आसता, तेन्ना तो शॉर्ट टेंडर ते मागयतात. आणि शॉर्ट टेंडर मागोवपाचो प्रोसिजर कितें आसता की आता जीएमसीन 15 ते 20 जाण हे आसात, वेंडर आसा, सप्लायर, तेंका ते कोटेशन मागयतात. तेंच्या कडल्यान तेंका सांगता ही आमची रिक्वायरमेंट आहा, तुमचे कोटेशन दिया म्हणून. आणि ते करतात आणि ते कितें करतात, ते जाल्या उपरांत ते तेंच्या कडल्यान कोटेशन घेता आणि ऑर्डर प्लेस करता. आता जर हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार हे जे शॉर्ट टेंडर जे मागयता, स्पेशली फ्रॉम डीन ऑफिस, हे जे शॉर्ट टेंडर जे वयतात, हेचे जे कोटेशन आहा ते सगळे जे वेंडर्स आसा ते सगळ्या वेंडरांक ते कोटेशन ते मागयनात. सगळ्या कंपनी कडेन वेंडरांकडे ते कोटेशन पावना, ते रिक्वायरमेंट पावना. आता जी शॉर्ट टेंडर आसा हे आमी जशे फायंड आउट केले भितर दोन ह्या कंपनीक मॅक्झिमम टेंडर वयता, ते म्हटल्यार ए ट्रेड फार्मा आणि आरव फार्मा. हे दोन कंपनीक सगळ्यात चड शॉर्ट टेंडर वयतात. आता शॉर्ट टेंडरान कितें आसता, आता शॉर्ट टेंडर जेन्ना आसता, शॉर्ट टेंडर केन्ना काडप आसता. आता एक टॅबलेट आहा, जर आमी धरया एक पॅरासिटामॉल आहा. आता ती पॅरासिटामॉल सरकारान टेंडर मागयलो, एन्युअल टेंडर मागयलो. भितर L1, L2, L3 तीन रेटी येयले, लो हाय मातशे करून वाडले. पयलो जर L1 जर दिवपाक जर फेल जालो जाल्यार तो L2 दिवपाक, तो चान्स L2 दिवपाक जाय. L2 जर फेल जालो जाल्यार L3 मेळपाक जाय. आता हे कितें करता जीएमसी हांगा, L1 कडल्यान एक तर L1 दिना जाल्यार डायरेक्ट ते शॉर्ट टेंडर काडटा. आणि दुसरे ते कितें करता, L1 कडेन आसल्या पासून ते त्याच टॅबलेटींचो शॉर्ट टेंडर सेपरेट काडटा. म्हटल्यार हांगा जो टर्म्स आसा की चान्स L2 दिवपाक जाय, L3 दिवपाक जाय, तेंका दिवचे सोडून हे काडटात आणि ते हे दोन कंपनीज आसा, आरव फार्मा आणि ए फार्मा आहा पळय, तेंका काडटा आणि हे कॉन्ट्रॅक्ट दितात. आता शॉर्ट टेंडर आसा पळय, हे आता ते काडटात, हे सध्या धाडटात. हे कोणाक धाडटात, ह्या कंपनीक धाडटात जे जीएमसीन एन्युअल टेंडराक लास्ट 4 ते 5 वर्सां जाली ते एन्युअल टेंडराक ते बिडूच करिना. जे तेंचे रेग्युलर सप्लायर ना एन्युअल टेंडरान, तेंका काडटा आणि ते शॉर्ट टेंडर दितात. शॉर्ट टेंडराची व्हॅलिडिटी आसता फक्त 6 महिने. फक्त 6 महिन्यानूच तू तेंचे कितें ते घेवपाक जाय. जाल्यार हे कितें करता, ते टेंडर 6 महिन्याचे एक्सपायरी जाल्यार सुद्धा तेंका ऑर्डरी प्लेस करीत रावता. म्हटल्यार कितली वायलेशन पळय. पयली म्हटल्यार ते L2 आनी L3 चान्स दिना. दुसरे म्हटल्यार जे एन्युअल टेंडरान पार्टिसिपेट जायना तेंका ते शॉर्ट टेंडर दिता. आणि तिसरे म्हटल्यार तेजी व्हॅलिडिटी 6 महिने आहा पळय, तेचे 6 महिने जाल्या तरी तेंका ते ऑर्डर प्लेस करीत रावता. आता ए फार्मा जर पळयत, आता हे तुम्ही मुद्दाम पळोवपाक जाय हांगा कसो झोल आणि कसो स्कॅम. आता ए फार्माक ते थोडे ऑर्डर्स दिता. कितें करता, शॉर्ट टेंडर दिता. आता शॉर्ट टेंडर जेन्ना दिता, आता आमी थोडे वखदांची नांवां घातल्या, थोडी इंजेक्शन्स आसा आणि थोडे टॅबलेट्स आसा. आता पयले इंजेक्शन आसा पळय, ते इंजेक्शनाची ए फार्माची रेट कितें आसा 31 रुपीज. आणि जो एन्युअल टेंडराचो जो L2 बिडर आसा, नंबर 2 जो आसा बिडर, तेची रेट आसा 12.50 रुपीज. जे कितलो डिफरन्स पळय. ए फार्मा एक वखद दिता, इंजेक्शन दिता 31 रुपया, जाल्यार L2 बिडर दिता 12 रुपया 50 पैसे. तरी पूण कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक वयता, शॉर्ट टेंडर कोणाक वयता, ए वयता. दुसऱ्या वखद पळय इंजेक्शन, ए फार्माची रेट आसा 42.80 रुपीज, 42.80. आणि L2 बिडर जो एन्युअल टेंडराक त्या एका मनशान त्या वेंडरान बीड केल्ली आणि प्राइस दिल्ली 8.78, 8 रुपया, म्हणजे दर 8.9 रुपया. आणि जीएमसी कोणाकडल्यान परचेस करता, शॉर्ट टेंडराक
42 रुपीसान ए कडल्यान, म्हणजे जे वखद जे इंजेक्शन 8 रुपयान आसपाक जाय ते 42 रुपीसान ए कडल्यान घेता, जे तेका एक्चुअली 8 रुपयांक L2 बिडर दिवपाक शकता आनी दिवपाक रेडी आसा. अशें तिसरे चौथे वखद आसा इंजेक्शन आसा ते 26 रुपीज ए ट्रेडर ए दिता रेट आनी L2 बिडर दिता 11 रुपया. अशेंच करून लास्ट जर तुम्ही एक इंजेक्शन पळयत तेजे ए रेट आसा 130 रुपया आनी L2 बिडराची रेट आसा 20 रुपया आनी L1 रेट बिडराची रेट हेच्याहून कमी आसतली. म्हणजे जे काम ते L1 कडल्यान करून घेवपाक जाय, L2 कडल्यान करून घेवपाक जाय, ते तेंच्या कडल्यान करिनासतना ते शॉर्ट टेंडर फ्लोट करता, तो सिलेक्टेड वेंडरांक धाडटा आनी फायनली एक सपोर्ट करपाक ते 20 रुपयाचे इंजेक्शन ते 130 रुपयांक घेता, म्हणजे 110 रुपया चड एक इंजेक्शन. आणि अशी हजारांनी इंजेक्शनां ना जाल्यार वखदां ते बाय करतात हजारांनी. आणि ही आमी थोडीच लिस्ट घातला, अशी 20-25 वखदांची लिस्ट आसा, जेतून 5 रुपयांचे वखद मेळपाक जाय ते 50 रुपयांक घेता, 8 रुपयांक मेळपाक जाय ते 40 रुपयांक घेता आणि असे हे शॉर्ट टेंडर ते रेज करतात. आता डायरेक्ट परचेस थोडे करता. डायरेक्ट परचेस म्हणजे कितें, आता ही वखदां जी फाटल्यान तुमकां आमी दाखयला, ही वखदां ते एन्युअल टेंडराक घालीत ना, L1, L2, L3 बिडरूच मागयना, सगळे टर्म्स वायलेट करता आनी ही वखदां ते ह्या रेटीन डायरेक्ट ए फार्मा कडल्यान मागयता, डायरेक्ट मागयता, सगळे रूल्स बँड करून. म्हणजे काडटा तेका ऑर्डर दिता, हे आमकां सप्लाय कर म्हणून, म्हणजे तेची मनमानी तेची रेट. आणि अशें करून तेंच्यांनी अजून मेरेन जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 4.5 कोटीची तेंकां बिझनेस दिल्लो. आता ए फार्माची आनी एक झोल तुमकां सांगता. आता ही दोन वखदां तुमी फाटल्यान पळयतात, लॉसार्टन 25 mg ही टॅबलेट आनी क्लिनिडिपिन 10 mg, हे दोनूय जे आसा पळय, ए ची रेट कितें आसा 3.73 रुपीज आनी टेंडर रेट कितें आसा 0.50 रुपीज पर टॅबलेट. डिफरन्स पळय कितलो तो, डिफरन्स इज ऑलमोस्ट 3.20 रुपीज डिफरन्स एका टॅबलेटीचेर. आणि दुसरी टॅबलेट आसा ती 0.71 रुपीज पर टॅबलेट आसा, 71 पैसे. आणि ए कितल्यांक दिता 7.5 रुपयांक, 7.50 रुपीज, म्हणजे 7 रुपया एक्स्ट्रा एका टॅबलेटीचे. आता हे टॅबलेटीचे ते कशे कोटेशन दिता पळय तुमकां. एन्युअल टेंडरान पहिली जी टॅबलेट आसा लॉसार्टन 25 mg ही टॅबलेट एन्युअल टेंडरान ते मागयता कितले 10,000 टॅबलेटी एट द रेट ऑफ 0.50 पर टॅबलेट. ऑर्डर कितली 10,000 टॅबलेटींची 8 आण्यांनी 50 पैशां. सेम टॅबलेट हे ए फार्माक कॉन्ट्रॅक्ट दिता कितल्या टॅबलेटींचो 1,19,500 टॅबलेटी कितल्या रुपयांक 3.75 रुपीज. म्हणजे जे वखद जे टॅबलेट्स ते आपले एन्युअल टेंडरान घालपाक शकताले, 0.50 रुपीसान घेवपाक शकताले, ते फक्त 10,000 मागयता एन्युअल टेंडरांतल्यान. आणि शॉर्ट टेंडर काडटा तेच वखद 1,19,000 टॅबलेटी ते 3.75 रुपीसान मागयता. म्हणजे हेचो मिनिंग प्रत्येक टॅबलेटीचेर जे 3 रुपया लॉस जाला, म्हणजे ह्या हितून जर पळोवपाक गेलो ऑलमोस्ट 4 लाख जे लॉस जाला, हे 4 लाख लॉस कोणाचे, हे कोणाचो पैसो. आणि जी 8 आण्यांक टॅबलेट मेळटा ती 3.75 रुपीसान कित्याक घेवपाक जाय. आणि कसली इमर्जन्सी येयली आणि जेन्ना तुमकां हे टॅबलेटी जाय आसले खबर आसा इतले लागता जाल्यार ते एन्युअल टेंडरान 10,000 कित्याक मागयले, ते पयलींच 2 लाख कित्याक मागोंक ना. सो हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हांगा खंय ना खंय तरी झोल चल्ला, हांगा खंय ना खंय तरी स्कॅम चल्ला. आणि शॉर्ट टेंडराच्या नावान जी वखदां सवाय मेळटा ती शॉर्ट टेंडराच्या नावान 2 हे कंपनीज आसा, ए फार्मा आनी आरो फार्मा, हांकां ते टेंडर दितात आणि चड पेमेंट करतात. आता ह्या कंपनीक सप्टेंबर 23 टू फेब्रुवारी 2024 मेरेन तांकां ह्या आरो ए फार्माक 4.5 कोटीचो धंदो तेंच्यांनी दिलो एक्स्ट्रा, 4.5 कोटी.
आता 4.5 कोटीचो दिलो पळय, हांकां जर आमी पळोवपाक गेले एक्चुअली जर ती वखदां L2 बिडराक जर गेल्ली जाल्यार तेचे 30 लाख पासून बिल जावपाचें नासलें. ज्या जाग्यार 30 लाख रुपया सुद्धा बिल जायना ते शॉर्ट टेंडराचेर 4.5 कोटीचे बिल करता आनी तेका हो GMC आसा ती टेंडर दिता. हे जाले AA फार्मासी. आता नेक्स्ट आसा ते आरव फार्मा. आता आरव फार्माचे तशेंच आसा, तुम्ही जर पळोवपाक शकता थोडी टॅबलेटींची आमी नांवां घातला. भितर पळय एक L2 बिडर सेकंड जे आसा पळय इंजेक्शन, हे आरव फार्मा दिता 24 रुपयांक 24.84 आणि L2 बिडर कितल्यांक दिता 9.069 रुपयांक. पूण कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक वयता आरव फार्मा. दुसरे आसा ते सिरप 75 रुपीसाचे, ते L2 बिडर दिता एक्चुअली 31 रुपयांक, हे विकते कितल्यांक घेता 75 रुपया. तिसरे आसा चौथे आहा ते 11 रुपयांक खरे मेळटा, 11 रुपयांक एन्युअल L2 बिडर करता. L2 बिडर L1 बिडर हेच्याकून सवाय करता, लक्षात दवरा. L1 बिडराची रेट हेच्याकून कमी आसा, पूण दर L1 बिडर जर फेल जालो जाल्यार ते एक्चुअली L2 बिडराक वचपाक जाय. म्हणजे 11 रुपया कोणी सांगला 11.99 तेका वचपाक जाय, पूण तेका दिनासतना कितल्यांक घेता ते दोकार 61 रुपीसांक घेता. एक 61 रुपीस. आणि सिमिलर सकयल 7.5 रुपयाचे 10.5 रुपयांक घेता. आणि अशी ही लिस्ट उरली आहे. सो हे जे कंपनीज आयज दोग जाण एन्जॉय करतात, आपले जे कॉन्ट्रॅक्ट एन्जॉय करतात, आयज जर पळोवपाक गेले हे तेंचे सगळ्यांचे हे शॉर्ट टेंडर आसा ते सगळे आरव फार्माचे. हे सगळे शॉर्ट टेंडर आरव फार्माचे. डायरेक्ट मोस्ट अर्जंट म्हणून मारतात, तेंका कोटेशन घेतात, तेंची बिलां करतात धाडटात. हे आरव फार्माचे हे सगळे आसा ते, हे सगळे आहा ते AA फार्माचे. हे फक्त 6 महिन्याचे, सप्टेंबर टू फेब्रुवारी कितल्या कोटींची बिलां आणि कोणाच्या जीवाचेर करताय. आणि जर पळोवपाक गेले सरप्रायझिंग पळोवपाक जर आमी गेले जाल्यार हे जे कोटेशनां धाडटा हे कोटेशन एक आमकां मेळ्ळा. हे कोटेशन जे सगळ्या वेंडरांक वचपाक जाय फक्त 3 जाणांक गेला. आरव फार्मा, कोकण डिस्ट्रीब्युटर आणि डोगारिया सालसेट तर घालीत ना आता. म्हणजे कोकण डिस्ट्रीब्युटर हा पळय यांचोच. म्हणजे नावांक फॉर फॉर्मॅलिटी करपाक हे फक्त कोटेशन ते धाडटात आणि फायनल कॉन्ट्रॅक्ट काडटा आणि आरव फार्माक नाल्यार AA फार्माक दितात. हेच्या वयल्यान सिद्ध जाता की GMCन हो मेडिसिन स्कॅम चल्ला. GMCन सवाय वखदां म्हारग घेतात. NITचे टर्म्स आसा ते वायलेट करता. नॉर्मल टेंडराचे जे टर्म्स आसा ते वायलेट जातात. दोन कंपनींक फुल प्रमोशन मेळटा, फुल बिझनेस मेळटा. आता आमचो डिमांड आसा की ह्या दोनूय कंपनीक पयलीं म्हटल्यार ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय जाता तितले बेगीन. कित्याक 5 रुपयाची वखद 50 रुपयांक ते विकता. दोगांक जे आता ऑर्डरी जर दिला, फ्रेश ऑर्डर जर कितें दिला जाल्यार ते ऑर्डर हेंच्यांनी GMCन स्टॉप करपाक जाय, हेल्थ मिनिस्टरान स्टॉप करपाक जाय, डिनान स्टॉप करपाक जाय. आणि तिसरे मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां आन्सर जाय. आमकां पयली इन्क्वायरी जाय, ऑर्डर स्टॉप करून आमकां इन्क्वायरी जाय आणि मेन मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां आन्सर जाय. कोणा कडल्यान आमकां जाय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेच्या कडल्यान आमकां आन्सर जाय की हे अशें कशें चलता. 2 रुपयाची गुळी, 2 रुपयाची टॅबलेट 15 रुपये 20 रुपयांक कशें घेतात. शॉर्ट टेंडर L2 बिडर आसतना सुद्धा, एन्युअल टेंडर आसतना सुद्धा कित्याक मागयता. थोडी वखदां एन्युअल टेंडर काडी नासतना, शॉर्ट टेंडर काडी नासतना डायरेक्ट परचेस कित्याक करतात. सो पहिले आमकां हेल्थ मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय. दुसरे जो डीन आसा बांदेकर तेणी आन्सर करपाक जाय. हेड ऑफ सर्जरी आसा डॉक्टर जूड तेणी आन्सर करपाक जाय. हेड ऑफ मेडिसिन आसा डॉक्टर खांडेपारकर तेणी आन्सर करपाक जाय. हेड ऑफ फार्मासी आसा तेणी आन्सर करपाक जाय. मागीर फार्मास्युटिकल केमिस्ट आसा तेंच्यांनी आन्सर करपाक जाय. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट फायनली गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो BJPचो हेड आसा गोंयांत
तेनी रिप्लाय करपाक जाय, तेनी आन्सर करपाक जाय की हे स्कॅम कितें, हो स्कॅम कितें. तुम्ही डबल इंजिन म्हणटा, उदरगत म्हणटा, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणटा, ट्रान्सपरन्सी म्हणटा, जाल्यार हें कितें. हांगा तुम्ही टॅक्स पेयराचो पैसो तुम्ही कित्याक इबाड करता. टॅक्स पेयराचो पैसो तुम्ही कोणाचेर घालता, हेच्या फाटल्यान कोण आसा, कोणाक कमिशन वयता, कोणाचे सेटिंग आसा, ह्या कंपनीक कसो फेवर जाता, हे कंपनी कोणाक सेट केला, हे सगळें आमकां कळपाक जाय. हे कंपनी कोणाचे पेपरांचेर एडवर्टिजमेंट दिता काय, हे कंपनी खंयच्या मिडियाक कोणाच्या नांवान एडवर्टायजी दिता काय, हे कंपनी कोणाच्या नांवान मिटिंगे स्पॉन्सर करता काय, हे सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय. आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो रुपयाचे वखद 10 रुपयान आनी 5 रुपयाची टॅबलेट 50 रुपयान जीएमसी कित्याक परचेस करता, जेन्ना लोअस्ट बिडर रेडी आसा वेंडर हे सगळें तुमकां दिवपाक. सो हो स्कॅम आतां फुडली असेंब्ली येतली, हेतून आमी मोर डिटेलान वयतले, हेचेर आमी इन्क्वायरी मागतले. आमी डिना कडेन वचून बसतले, जशें इलेक्शन जाल्या उपरांत रोखडेच डिना कडेन आमी एमएलए घेवन बसतले आनी हें जें कितें जालां हेचे आन्सर आमी घेतले. आमी सगळ्यां कडेन मागता गोंयकारां कडेन कितें लक्षांत दवरपाचें, आयज जे तुमकां जीएमसीन त्रास जाता आनी टॅक्स पेयराचो पयसो जायज हें जाता, इबाड जाता, जो वेस्ट जाता, नाजाल्यार तो खंय तरी करप्शनान वयता, हेच्या फाटल्यान हे बीजेपीचे सरकार आसा, हे डबल इंजिन आसा, जेंच्यांनी तुमच्या जिवा कडेन कोविड टायमारूय खेळ केलो, आतांय तुमच्या कडेन खेळ करता आनी वेलनेस फार्मासीन वयता तेन्ना 1 रुपयाय तुमकां डिस्कावंट मेळना आनी काडटात आनी तुमकां जे प्रिस्क्रिप्शन दिता ते वेलनेस फार्मासींच्यान घेवपाक लायता. देव बरें. मनोज, म्हाका एक सांग, भुरग्यांचे उलयले हितून आनी तेंचे टेस्ट बी ते भायर प्रायवेटाक करतले, हितून उलोवपाचें ना, हेचेर आमच्या कडेन चड डेटा ना, कित्याक आतां आमी भितर जे घुसला पळय, आतां आमी भितर आनीक जे कितें आहा पळय टेस्टीचें, कित्याक टेस्टिंग जे आसा पळय विरेशान एसेंब्लीन उलयल्लो, पूण फक्त आमकां तेजेर आनी डेटा जाय, कित्याक आतां आमी जसो डेटा काडला हो सामको तसो डेटा घेवन आमी तेका एक्सपोज करतले. कित्याक लोक आयज अक्षरशः जीएमसीन वयता ते सामके रडटात, म्हणजे गरीब लोक तर सामकेच काबार जाता. म्हणजे तांकां ते वेलनेसान वचोन 1000 रुपयाची वखदां, 2000ची वखदां, आनी कितें कसले टेस्टिंग मस्टिंग सगळें चलता आनी हे सांगतात आमी सगळें फुकट दिता म्हणून. काय फुकट मेळना. ते जेवण सुद्दां जे दिता पळय सोडेक सोप, तेका आमी टॅक्स पेयर पयशे फारीक करताय, लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, ह्या सरकारानूय लक्षांत दवरपाक जाय. जे जेवण आमचे लोकल आमकां दिताले ते जेवण दिनासतना आयज बंगाली बाबांचें आमकां जेवण थंय जेवचें पडटा आनी तें जेवण लोकांक पचना, लोक विट्टा, पूण फोर्सफुली तांकां तेंच जेवण जेवचें पडटा, अशी परिस्थिती आयज जीएमसीन जाल्ली आहा. सो प्रत्येक कडेन हांगा मोनोपोली क्रिएट केला, थोडे वेंडर्स तेंच्यांनी क्रिएट केला, वेलनेस फार्मासी केला, तशेंच हे शॉर्ट टेंडराक लागून हे तेंच्यांनी क्रिएट केला आनी हांगा तेंची सगळी सेटिंगां चलता असो आमचो आरोप आहा.